देव बरोबर बेस्तार देव मोगचनो कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा आज परत ब्रेस्तार आयला आनीक ह्या ब्रेस्तारा दीस तुमी आमच्या सांगात आसात आनी हर एका ब्रेस्तारा आमी आमकां राखोर रावच्या परी कोंकणी भाशेंतले नखेत्र कोण ह्या हप्त्याचे कोण म्हणून तुमी राखोर रावल्यात आनी तुमकां स्वागत म्हणटना ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रांत आज नखेत्रांचे नखेत्र सोबीत बाय शालेट पिंटो एक काँग्रेसाच्या दक्षिण कन्नड जिल्हा महिला घटकाची अध्यक्षीण आमच्या मध्ये आसा आनीक ती वकील पर्यंत जिल्हा पंचायत मेंबर पर्यंत आली जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष जावन आली दक्षिण कन्नड जिल्हा पंचायत तितले मात न्ही तिच्या सांगाता लायन हुद्दे आनीक लायन अचिवमेंट्स आसात आनी असली एक व्यक्ती असली एक साधकी असले नखेत्र तुमच्या मुखार हाडून हांव संतोष पावता स्वागत शालेट स्वागत काही एक आमी केदाळे म्हणचे आसा शंकर दिंद बंदर तीर्थ म्हणून तुजी परिचय आमी तितली चांगली आनी की तूं आंजल ओर्गार्न म्हळ्यार रेड बिल्डिंगाच्या सरसेर म्हणून आनीक ते पुरा एरियांत आली कोडयाळगार्न आतां किन्निंगोळी आसाय आनी एका व्हडल्या मनशाची व्हंकल जावन आसाय तितले ऑल थिंग्स देन मेनी थिंग तूं हांगा तावन तुजें एज्युकेशन कशें जालें आनी परत सांगून सोड आमच्या विक्षकांक बरी कुतूहल आसता देव बरी सांज देव तुमकां सगळ्यांकी हांव कोडयाळगार्न प्रस्तूत कित्याक म्हळ्यार आमचे जल्म दिल्लो गांव ते उपरांत आमकां काजार करून दिल्लो गांव तो थोडे पटी श्रेश्ठ सो आतां हांव किन्निंगोळींत वस्तीकरण आसा भोवशा म्हजें ल्हानपण आतां न्हू म्हजें शिकप सगळें कोडयाळांत जाल्लें हांव आंजलोर फिरगजीचे फिरगजगार्न आनी आतां हांव किन्निंगोळी फिरगजीची हांगा हांवें कालें केलें म्हळ्यार म्हजें LLB SDM लॉ कॉलेजींत हांवें लॉ जाल्या उपरांत हांवें कापितानी स्कुलांत म्हजें स्कूल जाल्या उपरांत सेंट एग्नेसांत PUC जाल्या उपरांत हांवें SDMांत म्हणजे लॉ केलें तेच्या उपरांत हांव आमचो आतांचो जज जावन आसा JMD कुन्ना ताच्या ऑफिसांत हांव प्रॅक्टीस या हांव ते आनी आमचो MP नोरोना तांच्या अंडर हांव प्रॅक्टीस करना मानू एडवोकेट्स ते हांव प्रॅक्टीस करनासलो अशें ताचे पयले एजे मातायस जाल्लो वय तांचो गुरू वय मातायसान म्हाका मातायस ते जाल्यार हांव कोणाय की लेडिसांक तो ताच्या चेंबराक काणी नातलो बट म्हाका ताणें हांव वचून ताचे कडेन विचारतना ताणें म्हाका ना म्हणून ना सगळ्यांक अजाप जालें म्हळ्यार कोणचे श्रीयांक तो सोडिनातलो गे ताच्या ऑफिसाक तशें मागीर JMD कुन्ना तांच्या अंडर हांव प्रॅक्टीस करनाली मागीर कारणांतर जावन म्हाका समो प्रॅक्टीस करूंक जावना म्हळ्यार किन्निंगोळींतल्यान ट्रॅवल करन येवंक आनी तशें हांवें मोदें येयल्लें वय काजार जाल्या उपरांत मागीर फॅमिली पुरा चिंतून मागीर हांवें तें इल्लेशें हांवें रावयलें पूण ते किन्निगोळींत शॉप करी येताले ऑफिस करी येताले बट किन्निगोळी केल्यार आमी काले आमचे कोर्ट डिलिंग जाल्यार आमी मँगलोर तेजे मागीर कुटुंब म्हणटाना भुरगीं आनी परत जाताना इल्ले कश्ट आनी राती मुसोर हांवें तुमकां गोत आसा एक वकिलाचे दफ्तर आमी एक 9-10 वरां मुसोर आमी मिनिमम 8:30 मुसोर आमी काम करी जाय आनी आमी राती मुसोर आमी भायर रावल्यार घरांत म्हळ्यार एक पटी एक आमी काजार गेले उपरांत कमिटेड सो आमी कुटुंब पयलें पळोवचें पडटा मागीर प्रोफेशनाक आमी तितले एक गमन दिवंकूच जायना काजाराच्या सुरवेक आनी एट द सेम टायम तुवें किन्निगोळी ऑफिस करना एवढा प्रॅक्टीस मात्र म्हाका ते इल्ले असाध्य जालें ताका इल्ले म्हाका आतां पश्चाताप तूं आतां पॉलिटिक्स आसा जाल्यार आमी अशें म्हणयेत मंगळूर दक्षिण क्षेत्रांत हांव न्हू मुडबिद्री क्षेत्राक तूं कातर करनी दिली तुका करेक्ट मंगळूर दक्षिण क्षेत्र पयले लोबो JR लोबो आहलो आतां वेदव्यास कामात आसा मंगळूर दक्षिण क्षेत्र थंय आतां पयले अभयचंद्र आहलो आतां उमनाथ कोटेरा मुडबिद्री क्षेत्र तूं मुडबिद्री क्षेत्रांत आली तुज्या ह्या सगळ्या व्यक्तित्वाक वकालात कितले हेल्प करूंक पावले खंयच्याय एका फिल्डाक तुजें क्वॉलिफिकेशन केदाळें कावंट जाता आमी उडास तर जाय
खंयच्याय एका क्षेत्रांत तुका मुखार वचत जाल्यार तुका एटलिस्ट एक मॅक्झिमम इल्लें म्हण एक तुका एज्युकेशन आसाचें ना जाल्यार तुका कश्ट बट पॉलिटिक्सान तुका एज्युकेशन कितें म्हणल्यार आतांचे आमच्या व्हडल्या व्हडल्या वयर पोस्टार आसले कोणी सोमा क्वालिफायड नात एपटीचे तुमी लोकसभा जनरल नॉलेज गरज मग थोडे फावटी तुज्या ओन एक्सपिरियन्सांत तुका प्रॅक्टीस मेळटा ना तूं ऑटोमॅटिकली पॉलिटिकली आईवनाथ सल्यांक पळयल्यार या लोबोत सल्यांक पळयल्यार तांणी उबा रावन उलयल्यार या सिद्धरामयत सल्यांक पळयल्यार दे आर क्वालिफायड तांणी उबा रावन उलयल्यार सकडी एपटी आयकतात युरोपात जाल्यार तांणी उलयल्यार आयकतात म्हणलें एक म्हळ्यार क्वालिफायड जाल्यार तितले ते एक चान्स आसा कितें म्हणल्यार तुमी आतां आंतू पळय ते आमचे मेयुआ मोहत्रा आमचे वेस्ट बेंगॉलचे TMCचे MP ती एक पटी उबे रावन उलयतना सगळी तिची एक स्पीच नो नो नॉट ममता बॅनर्जी आमचे ते MP हे आसा ते बरे ताचे एक प्रेझेंटेशनाक रिएक्टली कांदोळसून म्हळ्यार तितले बरे ते हायली क्वालिफायड तशें जाल्यार ताचे संभाषण आनी ते लोकांचे समस्येर आनी रिप्रेझेंट करची रीत बारी बरी नॉलेज गरज आसा जे गरज पडटा तुका तूं विंगड पोस्ट म्हळ्यार तुज्या येदोळ आतांच्या पोस्टाच्या पयलें काँग्रेसाच्या पयले सुमार पोस्ट तुका जाल्यात ताच्या विशयान सांग एक्चुअली म्हाका ते काल जालें म्हळ्यार हांव काजू जावन हांव किनिंगोळीक वचून एक 2 वर्सां जाता नंतर कित्याक म्हळ्यार म्हजो पती तो यूथ काँग्रेसांत आशिल्लो तो यूथ काँग्रेसांत काम करनासलो ही वॉज वायस प्रेसिडेंट थंय आनी जनरल सेक्रेटरी जावन तो काम करनासलो तेन्ना काल जालें की म्हळ्यार ताका तुका जिल्हा परिशदचे टिकेट ताका मेळिल्ली तो मस्त यंग आसलो तेन्ना काल जालें म्हळ्यार ताका टिकेट मेळिल्ली ताणें आमच्या आनी एका पार्टीच्या लिडरान लास्ट मिनिटाक ताका जाय म्हणल्यार ताका B फॉर्म मेळिल्ले आनी ताका सोडून दिलें वय तर जिल्हा पंचायत सिटींत ताका सोडून दिली ताचे उपरांत नेक्स्ट रिजर्वेशन लेडीज आयलें लेडीज रिजर्वेशन येताना आमचो अभय चंद्र आनी बुर्दू करता आता आमच्या ही सर्ती रेगे पिरा छानस करून दिला म्हणून काल आमच्या आमच्या जाल्यार इलेक्टेड अभय चंद्र जैन आणि आमचो सोमप्प स्वर्ण तांणी सांगले आता लेडीज रिजर्वेशन आयला आमी कोणायकी दिवचे नाका कित्याक म्हळ्यार तुजी बायल आसा ते बरे शिकला सगळे आसा देखून आमी ताका फर्स्ट आमी प्रिफरन्स बट काल जालें की म्हळ्यार हांव ते जाणां म्हजें नांवूय म्हजें किनिंगोळ क्षेत्रांत शिफ्टी जावन येतलें म्हणजे सिटी कॉर्पोरेशनान तितलें आसलें म्हणजे वोटर लिस्ट हांगाच आसलें म्हळ्यार हांव तितलें पॉलिटिकली हांव इंट्रस्टेड नासलें म्हाका प्रॅक्टीस करचें म्हाका लॉयर जायचे म्हाका तेंची एक इंटेंशन सोडल्यार म्हाका दुसरें हांव थंय चिंतूंक वचूं ना मात्र आनी मागीर वत्ताय करतना हांवें चिंतलें म्हळ्यार लॉ ही कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स सो हांवें लॉ प्रॅक्टीस करचे लॉ करचे तशें हांवें चिंतलें ओके म्हज्या पतीक अवकाश मेळनाटल्यार म्हाका मेळना ताचे खातीर हांव कंटेस्ट करता म्हण मागीर हांव जायत म्हणून सांगलें जिल्हा पंचायत मेंबर जिल्हा पंचायताक ल्हान टिकेट नाही ग्रामपंचायताच्या 3 स्टेज वयर आसा सो 1999 ती टिकेट ते जाल्यार म्हाका जाय की सांगितलें जाल्यार म्हाका कालेंक गोतून नडलें कित्याक म्हळ्यार म्हजो कोणी गॉडफादर पॉलिटिक्सान नासलो बट आमी व्हेरी सॉबर पर्सन एक एक एका लेडीज कॅन्डिडेट जाल्यार कशें सपोर्ट करता आमी पळोवन करता वय मस्त बरो सपोर्ट करता तो तशें मागीर जॉसी खातीर हांवें मागीर सीट कान गेली आनी म्हाका म्हजे एगेन्स्टूय म्हजे एक काँग्रेसाचे एंटी आशिल्ले बंडायर रावल्ली तिका टिकेट दिवना म्हणून मागीर ते जाल्यार JDS किती ना हे कास्ट आनी ताचे वयल्यान ते जाल्यार JDS तुका गोत आसा म्हळ्यार अमरनाथ शेट्टीचे एकदम स्ट्रॉंग पावरफुल कॅन्डिडेट आसली मागीर BJPची कॅन्डिडेट सो तेगा जाल्यार लेडीजांच्या मदें हांव रावलें आनी हांव नवीनच म्हाका कांयच गोतून नासलें काल म्हणजे बट युअर युथफुलनेस वर्क या ते काल जालें की म्हळ्यार हांव त्या फिल्डान इतले चुरुकायन धांवतना लोकांनी म्हाका पळोवन तूं तांणी वोट दिलो आनी सगळ्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या सगळ्या सिटीनी हांव हायेस्ट लीडर हांव विन जाला हायेस्ट लीडर ते डिफरन्स इवन तांणी म्हाका एंटी रावल्यार हांव हायेस्ट लीडर म्हजे लीड हायेस्ट आसलें विनिंगाचे एक ब्रेक करण्याचो वेळ ओके कोंकणी भाशेन ह्या कार्यक्रमाचो शॅलेट पिंटो आमच्या मध्ये आसा
आनीक जिल्हा पंचायत मेंबर ती कशी जाली, पॉलिटिक्साक कशी आयली अचानक, आनी ताच्या उपरांत इतली वर्सां 99 तुमी आयकलें न्ही 1999, ताच्या उपरांत आज 2019 म्हळ्यार 20 ते 22 वर्सां कशी सस्टेन जाली म्हणल्या विशयान आमी डिस्कस करते आसा. मार्गदर्शन तुमकां गरजे आसा. राव आमच्या सांगात पळय बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखतना एक ब्रेक काडटा. स्वागत मोगोजन कोंकणी भाशेन लेखत्र ह्या कार्यक्रमात आसा. आमच्या सांगात आसा शालेट पिंटो, एक वकील, तशें जिल्हा पंचायतीची माजी सदस्य, माजी उपाध्यक्षण, तशें दक्षिण कन्नड जिल्हा काँग्रेस महिला समितीची अध्यक्षण. आनी ती कशी ह्या राजकीयाक आयली आनी तिच्या नवऱ्यान केल्लो त्याग कसो तिका उपकाराक पडलो आनी आजून ती सस्टेनेबल जावन त्या एका पॉलिटिक्सान कशी आसा म्हणून ती सांगतली. सांग ते जिल्हा पंचायत मेंबरशीप तुका येवन तातूंत कितें बरो लाभ जालो? 99 हांवें सांगलें हांव जिल्हा पंचायत एक पक्का गृहिणी. हां, जिल्हा पंचायत त्या वेळा मस्त ल्हान एज म्हजी. मागीर हांव एक एक जाल्यार बीन जालो म्हणलें तुवें भारी स्पीड गुंतलें ते घर. तशें मात्र म्हजे चेडू म्हणजे ल्हान आसलें कश्ट जालें म्हाका वचून आनी येवंक जाल्यार म्हाका घरचो सपोर्ट आशिल्लो, मस्त सपोर्ट दिला. आनी म्हजी नेबर्स म्हजी भुरगीं ल्हान आसतना तांणी मॅनेज करतालीं, म्हाका भायर आनी वचूंक पडटना तांणी सांबाळ्ळां. तशें घरचे जो सपोर्ट आशिल्ल्यान म्हाका तें काम करूंक जालें. सो मागीर काल जालें गे म्हळ्यार जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षीणाचे चान्स आसले. एक्चुअली 99 to 2004 अशे 5 वर्सांचे अवधी. तांतले फर्स्ट टर्म न्ही, सेकंड टर्म जातना जनरल लेडी आयले. अडज वर्सांगी वय न्ही, ते 3 टर्म 18 मंथ्स जाले कार 3 टर्म मेळटात. सो सेकंड टर्मान काल जालें म्हळ्यार जनरल लेडी आयले. तेन्ना काल जालें गे म्हळ्यार म्हजें नांव लिस्टेर वयर आसलें, टॉपर आशिल्लें. पुरा म्हजे क्वॉलिफिकेशन जावन दी सामर्थ्य तशें म्हाका सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिल्लो. बट काल जाता की म्हळ्यार थोडे पटी राजकीयांत तांचे थोडे सैरी आसतात, तांचे थोडे गॉडफादर कॅल्क्युलेशन्स आसतात आनी थोड्यांक नॅक्स्टाक आमकां मेळचे म्हळ्यार तशें पुरा थोडे काले म्हणी एक अडचण्यो आशिल्ल्यान म्हाका आतां केल्लो म्हजो पोस्ट म्हाका प्रेसिडेंट म्हजो लास्ट मिनिटा तेन्ना ब्लेझिया बी आशिल्लो. मात्र म्हाका कोणी गॉडफादर नातले, हांव कोणाच्या फाटल्यान वचून म्हाका पोस्ट दिया म्हणून सेकंड टर्म थर्ड टर्म जाल्यार तुमचा कित्याक म्हळ्यार तो फोन दिनातलो. मात्र काल जालें की म्हळ्यार हांवें चड कोणाय कडेन वत्तड घालूंक वचूना, मेळ्ळ्यार म्हाका दिना. काल जालें म्हजें नांव लास्ट मिनिटाक अनावन्स करतना दुसरे एका लेडीक तांणी जातीवार तांचे लाकी जावंक पुरो ते गेले. सगळे म्हजे क्षेत्राचे कितले जण आयिल्ले, म्हाका ताणें प्रेसिडेंट जाता म्हणून चिंतून सगळे विश करूं म्हणून आयिल्ले. पूण हें अनावन्स दुसऱ्या खातीर जाताना बारें बेजार जालें. जाल्यार म्हाका वन्ना फरक पडून ना, म्हळ्यार हांव नवीन आसली आनी हांव स्ट्रॉंगय आशिल्ली, म्हाका डिसिशन काडूंकय गोत आसलें. तशें जाल्ल्यान म्हजें ते तो टर्माचो आनी एक थर्ड टर्म आयलो. थर्ड टर्म येतना काल जालें म्हळ्यार आमच्या सगळ्या लिडर्सांनी तांकां बारी एक सुरसुरे जालें. म्हाका एक तो एक पोस्ट सुकल्यान तो त्याच टर्माचे लास्ट टर्मांत प्रेसिडेंट एसीक आयले आनी वायस प्रेसिडेंट जनरल लेडीक आयले. ते दळान सगळ्यांनी म्हाका रावन सपोर्ट दिलो. ते दळा इल्ले बोनक्यांचे इल्ले वत्तड आसले तांकां मेळाचे लेडीसांक सिनियर लेडीज आसले. पयलींचो टर्म बोनक्याक दिल्ल्यान लास्ट टर्म तांकां दिवंक जायना म्हणून सांगलें. मस्त वत्तड आशिल्लो, एकदम पॉलिटिकली प्रेशर आशिल्लो. मात्र रामनाथ रायन आनी मस्त सपोर्ट दिलो. अभयचंद्रानी आनी ब्लेझियाबानी सांगता रावन म्हाका तो जायजेत म्हणून पोस्ट तांणी म्हाका वायस प्रेसिडेंटाक त्या टर्मार म्हाका मेळ्ळें. ते काल जालें की म्हळ्यार आमचो प्रेसिडेंट एससी जाल्ल्यान ताका इल्ले नॉलेज उणी आसली आनी तो मस्त सादो मनीस काल गोतून हँडल करूंक. तशें जाल्यार काल जाल्यार हांव वायस प्रेसिडेंट जाल्यार हांव एका प्रेसिडेंटा बरीच म्हाका रूल करूंक काम करूंक म्हाका ते अवकाश. तो बारी बरो मनीस तुज्या जाग्यार आसलो तो एडजस्टमेंट बारी बरोबर. तशें ताचे वर न्ही तूं मागीर इलेक्शनाक रावलें चलुलें
ना हांव ते 5 वर्सांची म्हजी आवदी जाल्या उपरांत नेक्स्ट रिजर्वेशन काल जालें म्हळ्यार जनरल रिजर्वेशन आयलें किनिगोळ क्षेत्र हांवें काल सांगलें की म्हज्या लिडर्सां कडेन म्हाका ते जनरल कॅटेगरी म्हाका दिजे म्हणून तांणी म्हणलें जनरल कॅटेगरी लेडीसांक दिवंक जायना म्हाका आनी एक कटील क्षेत्र आलें लागशिल्लें तेतून म्हजे इल्ले थोडे कुटुंब म्हजे इल्ले फॅमिली प्रॉब्लम्स आशिल्ले देखून हांवें सांगलें वत्तड आशिल्लें देखून हांवें म्हणलें म्हाका म्हजेच क्षेत्र दिजे तुमी म्हाका दुसरें क्षेत्र दिनाकात म्हणून सांगलें जाल्यार ते एक्स MLAचो पूत आनी आसलो तांकां टिकेट जाय जाल्ली तशें जाल्ल्यान म्हाका तांणी टिकेट दिवंक म्हाका तांणी रेफ्यूज केलें सो हांव मागीर कांय उलोवना हांव ओगेच रावलें ते म्हणजे एक्चुली म्हाका कटील तुवें कटील रावलें ना रावना हांवें सीट सोडली हांवें रावना आतां मस्तू जाणां कालें करता म्हळ्यार सीट घरातले पार्टी सोडून पार्टी सोडण्यात पार्टी सोडण्यात दुसऱ्या पार्टी कोसनांत आमची क्रिस्तांवांची मुसळणी सोय कित्याक म्हळ्यार कुडले चप्पे जावन घरात रावतात इल्ले दिसांनी आमची गुडा आंगड बंद जाता आमचे व्हडले सुपरवायझर आसले अल्ला अल्ला करून गुडा आंगड बंद करून सोडटा ना म्हळ्यार म्हाका ते म्हणजे तूं कशी उरली हांव काम करून आसलें कित्याक म्हळ्यार म्हजे 5 वर्सांचे हांवें मस्त कामां केल्लीं हांवें म्हज्या सगळ्या क्षेत्रांत हांवें राजीव गांधीचे ते ड्रिंकींग मिशन आमचे ते नंबर 1 ते हांवें वचून ते फायल समेत रियेक की हांवें ताका मस्त कश्ट काडले मागीर रियेकी आमचे स्वच्छ ग्रामांतले प्रोजेक्ट आसली आनी दुसरी स्किम्स आनी पुरो हांव डिपार्टमेंटला वचून हांवें ते केल्ल्यान म्हाका क्षेत्रांत म्हाका लोकांचो म्हाका मस्त सपोर्ट आलो तशें जाल्यार हांव भायर रावना एक फावटी हांव पॉलिटिक्साक गेल्या उपरांत हांव एक्टीव जावन उरतालें हांव काम करत आलें ब्लॉकांत हांव पोस्ट काडून हांव काम करत आलें ती 5 वर्सां ताचे उपरांत मात कालें बेजाराचें गजाल कालें म्हळ्यार एकदम सर किनिगोळी क्षेत्रांत म्हजे त्या टर्म उपरांत 3 टर्म जाले म्हळ्यार 15 इयर्स जाली म्हाका रिजर्वेशन ती येवना म्हाका रिजर्वेशन लेडीज रिजर्वेशन जनरल तुका बॅकवर्ड लेडी आयिल्लें तें आमकां रावंक जायना बॅकवर्ड बी येवंकूच ना जनरल लेडी येवंकूच ना म्हाका गुर्तू ना कांय म्हाका सीट मेळटा म्हणून कांय थोडे पटी दुसऱ्या पार्टिकली पॉलिटिकली रिजर्वेशन चेंज केला जावं की पुरो या दुसरे तूं एक पटी MLA ट्राय केल्लें हांवें MLA ट्राय केल्लें म्हळ्यार हांवें जस्ट हांवें हेंग घाल्लें एप्लाय केल्लें मात्र हांव जोरार हांव MLA ट्राय करूंक वचून हां तें केलां हांवें वय आमी म्हळ्यार जो ट्राय करूं ना हांवें एक एस्पिरंट म्हणून हांवें दाखयलें हांवें तितलेंच मागीर काल जालें म्हळ्यार त्या 2 टर्म जावं 3रे टर्मांत त्या जाल्यार रिजर्वेशन बट पुत्तिगेंत लेडी जनरल लेडीक रिजर्वेशन आयलें ते जावन ती काल जालें म्हळ्यार थंय कोणी समकट कॅन्डिडेट मेळूं ना सो थंय आशिल्ले आमच्या मोडबिद्रकारांनी कालें म्हळ्यार म्हाका अंडरावीज म्हणून थंय तांणी वत्तड घालो पूण काल जालें की म्हळ्यार ते इल्लेशे दीस आसले खाली 10 दिसांच्या अवधीत म्हाका तांणी लास्ट मिनिटाक आपोवन म्हाका तांणी ती टिकेट दिली ते म्हाका प्रिपेर जावंक जावना थंय आनी तेंचे इल्ले पॉलिटिक्स म्हाका अर्थ करूंक इल्ले कश्ट जाले आनी थंय थोडे तांचे मदें सामान आसलें म्हाका इल्लेशे कॅल्क्युलेशन म्हाका ते वर्कर्सांचे कशें म्हणून पल्स कशें म्हणून कोण खेळटात पार्टी भितर भायर कॉमन पॉलिटिक्स म्हळ्यार खेळच्या विशयान कोणाक बेजार आसलो आनी ती 3 पार्टी आमचे JDS स्ट्रॉंग पार्टी न्ही तशें ते काल जालें म्हळ्यार JDS इल्ले वोट 3000 तांणी मारले ते इल्ले म्हाका म्हारग पडले सुचरित शेट्टीची आनी सुचरित शेट्टी थंय कॅन्डिडेट आसलो म्हजी एरिया न्ही जाल्यार मस्तू हांवें काम केलें म्हाका टायमूच मेळूं ना इल्ली म्हाका चड आवदी मेळ्ळी जाल्यार हांव कशें म्हणून करना हांव थंय विंजत आसली म्हाका ते इल्ले आतां ते चलवल्ले दळा कशें एक्सेप्टन्स म्हळ्यार म्हाका गुर्तू नासलें चलोवन आनी म्हाका शॉक जालो म्हळ्यार सगळीं ओवर कॉन्फिडन्स आसलें म्हळ्यार हांव विनून म्हणून 100% जिल्हा पंचायत अध्यक्ष केल्ले बरीच सगळीं हीर विन हिरेक दाल तोंदर हेजे म्हणून हे कावंटींग जावन रिजल्ट भायर येतना तूं आतां तें एक उतर आतां तूं विनंत म्हणून तुका ते पळय आदू कालांक ते पपाय रुकार सोडोवन जा म्हळ्यार ताच्या विशयान पॉलिटिक्सान कितें म्हणटा आमकां काल जाता म्हळ्यार थोडे पटी एक नवें क्षेत्र मेळटना थंय आमकां करेक्ट पिक्चरायजेशन मेळना आनी ती हे पुरो आमचे वर्कर्स पुरो ओवर कॉन्फिडन्स आमी केदाळें खाणे न्हू बारी रॉंग ते आमी वर्करांनी ओवर कॉन्फिडन्स तुका दिवचें या तूं बायली म्हणल्या का तुका जाय म्हणून सांगचें काले म्हणून घुसपडूच थोडे पटी बट हांवें काले पॉझिटिवली खाणेलें म्हळ्यार
नेक्स्टाक म्हाका ते केदाळे राजकीयांत चलोवन जीत आसलेच देखून ताका कांय आमी वारी करचे म्हणून ना. सो मागीर काल जालें की म्हळ्यार हांव काम करीत आसली. हांव दुसरे म्हाका स्टेट महिला काँग्रेसाचे म्हाका तांणी जनरल सेक्रेटरी केलें म्हळ्यार KPCC कितें वय कर्नाटका प्रदेश महिला काँग्रेसाची जनरल सेक्रेटरी केलें तांणी. एक ब्रेक आणि कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा शालेट मिनटां आमच्या सांगात आसा ती काँग्रेसांत आसा तरी आमी काँग्रेसा भायर उलयता कित्याक म्हणलें तुमकां अर्ज जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार एक राजकीयांत एक स्त्री नेक्स्ट सेशन आमी उलयता स्त्री आसा जाय जाल्यार कितें पुणें गरज आसा ती सस्टेन जाय जाल्यार कितें गरज आसा चलोवल्या दळा कितें करीत जाय आनीक चलोवल्या दळा तिणें कशें एक्सेप्ट करत जाय आनीक पार्टी जावन गुल्ल जावनचे आंगड बंद कर बसची थंय न्ही हाच्या विशयान आमी एक क्लियर कट मुखार वयत आसा राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतले केन्ना आमी परत येता एक ब्रेक काडून. स्वागत मोगोचेर कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा आमच्या मध्य आतां शालेट पिंटो आनीक ती आतां दक्षिण कन्नडा महिला काँग्रेस समितीची अध्यक्ष आनीक हाच्या आदी ती जिल्हा पंचायत जाली जिल्हा पंचायत चलवली KPCCची महिला गटाकाची मेंबर जावन आसली आनीक तितलें मान न्ही तिका बरें भविश्य आसा मूडबिद्री क्षेत्र एक बरें एक क्रिस्तांवांचे कोंकण्यांचे काँग्रेस बेल्ट आसलें कित्याक म्हळ्यार आतां JDS तितलें एक पावरफूल ना देखून एक बरें बेल्ट तें इल्लें मन केल्यार इल्लें जावचें जालें तसल्या तुका जिल्ला अध्यक्ष जावन कशें प्रमोट जाली हांवें सांगलें न्ही हांव म्हळ्यार तितलें सुलभान तो पोस्ट मेळना म्हणून म्हाका एक ना अंदाज सुलाबायन खंयचोय पोस्ट पॉलिटिक्सान सुलाबायन खंयचोय पोस्ट मेळना आनी हाका हेजे जाल्यार आमी वयर वयर आमचे प्रयत्न गरजेचे कित्याक म्हळ्यार हार्ड वर्क करनाटल्यार आनी एक फावटी आमच्यान वस्त फावटी आमी पळयलां एक फावटी टिकेट मेळना जाल्यार मागीर घरांत वचून बसतात मागीर खंय येतात म्हणून कळना थोडे फावटी रॉंग डिसिजन काडून एका पार्टीक शिरवल्लें आसा म्हजे टू 99 आहली लेडीजांत कोणी ना एक दोग एकली आसा एक राजवीर राय सोडल्यार दुसरी कोणी ना म्हळ्यार एक्टिव्ह ना पुरो सगळीं घरा वचून बसल्या अर्दे कर्दी 50% लेडीज आसली होम मेकर म्हळ्यार खबरें कळ्ळें तांच्या फॅमिलीच्या प्रॉब्लेम फॅमिली ना ना मोस्ट कडेन फॅमिली म्हळ्यार तुका पॉलिटिक्साक फॅमिलीचो सपोर्ट ना जाल्यार पॉलिटिक्सान येवंक बारीक कश्ट आनी तुका कुटुंबांत आवय बापूय आनी घोवाचो सपोर्ट ना जाल्यार तुका पॉलिटिक्साक येवंक लेडीजांक स्पेशली बारीक कश्ट पॉलिटिक्सांत कितें करूंक जाय म्हळ्यार आतां तुमकां मस्तू मिटिंगां 8 वरां उपरांत स्टार्ट जावची सगळ्यांक वचता पार्टी मिटिंगां 8 वरां म्हळ्यार सांजेच्या 8 वरां उपरांत वय डिसिजन मिटिंगां पुरा राती मोद्यार 12 वरां म्हणसर 1 वरां म्हणसर जावची सगळ्यांक वता तूं त्या पोस्टांनी बसून आतां KPCC जावन या अध्यक्ष जावन कितें रोल आतां आयकतल्यान तुवें सांगत जाय म्हळ्यार तांकांय मुस्तू जाणां आसाक आसतली पॉलिटिक्स मुस्तू जाणांक आसाक तसा आनी आमचे कोंकणी उलयतल्यांक म्हळ्यार हांवें सांगितचें म्हणून ना सगळ्यांक लेडीजांक पॉलिटिक्साक येवंक आशा आसा पूण तांकां करेक्ट जावन कोणी गायड करतली ना तांकां पाटी बोव दितली ना थोडे फावटी म्हळ्यार कोणी येया म्हणून सपोर्ट करूंक येना कित्याक म्हळ्यार ते आयल्यार म्हाका काय येवपाक जाय पडना म्हणून तशें पांय ओडटा तशें ओडटात ते आसलें बट तूं एक हुशार असल्यार तुजे कडेन ते एक टॅलंट असल्यार तुका कोणायकी मुखार वचोंक जाता म्हणजे हांवें म्हळ्यार हांव पॉलिटिकली मोटिवेटेड आशिल्ल्यान आनी हांव काम करीत आसलें हांव लोकां ओट्टोकुत्तो आसली हांव बिलकूल म्हणजे एक सेकंड भुरगो जाता इल्लेशें हांवें ब्रेक काडिल्लें सोडल्यार हांव कंटिन्यू पॉलिटिक्सान इनवॉल्व जावन तूं काम करीत आसलें म्हळ्यार आतां एक तूं पॉलिटिक्सान उरत जाल्यार MLA इलेक्शन जाल्ल्या दळा MP इलेक्शन जाल्यार तुज्या पार्टीचें तुवें काम करी की काम केलां की कश्ट काडल्यात हांवें सगळे आमच्या जिल्ल्यांनी आसतना थ्रू आवट कर्नाटकांत हांवें कॅम्पेन केलां लिडर्सां खातीर हांवें काम केलां
उडपीन काम केलां तशें हांव काले म्हज्या एका क्षेत्राक न्ही हांव सगळ्या क्षेत्रांनी काम करनासली लिडर्स म्हाका पळोवनासले तशें जाल्ल्यान म्हाका काल जालें की म्हळ्यार म्हजें हें पॉलिटिकली एक्सपिरियन्स्ड आनी म्हजी सिनियरिटी कावंट जाली तशें म्हाका पयलें म्हाका जिल्ला महिला काँग्रेसाचे अध्यक्षाक म्हाका अवकाश आसलो पूण काल जालें की म्हळ्यार ब्लेझिया त्या जाल्यार हांव प्रेसिडेंट आलो तुमकां गोत आसा एकाचे दिताना थोडे पटी पळयतात अवकाश दुसऱ्यांक मात्र मागीर एपटीनच्या आतां म्हजी 3 वर्सां जालीं डिस्ट्रिक्ट महिला काँग्रेसाचे प्रेसिडेंट जावन हांवें 3 वर्सांनी मस्त बरीं कामां केलीं तें तुमी परत सगळें पळोवन मेन्शनिंग एक न्ही आमी पोर गॅसाचे रेट चडलेला मार्गार रावन सिलिंडर वयर उखल्ले पळयला न्ही हांव प्रेसिडेंट जावन 3 वर्सांनी हांवें मस्त हांवें 100 वयर हांवें कामां म्हळ्यार बरीं कामां केल्यांत एक पटी लोकांक तोंदरे जाताना आमी रोडार रावन आमी प्रोटेस्ट केलां लोकां ओट्टूक लोकांचो वॉयस जावन हांवें आमच्या महिला काँग्रेसाच्या हांवें ओट्टू केलां इवन आमचे BJPच्यांनी म्हाका गोतून ती महिला मोर्चा खाली काम करतात की बट ॲज अ प्रेसिडेंट हांवें मस्त आमच्या सगळे संघटन आमचे आमी स्ट्रॉंग करून आसा आमी बरीं कामां आमकां 16 ब्लॉक 16 आमची ब्लॉकाची प्रेसिडेंट जिल्ल्याक 16 ब्लॉक 16 ब्लॉक आसात कितली महिला 16 प्रेसिडेंट मागीर कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ब्लॉक वायज कमिटी आसा ते डिस्ट्रिक्ट मेन कमिटी आसा कितले मेंबर आसात महिला मेंबर तुज्या उदाहरणाक आसात आमकां आसात आमी म्हळ्यार कमिटी वायज उणे आसा बट महिला कार्यकर्ते आमचे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्टांत बरें आसात म्हळ्यार हर एक MLA कितले MLA क्षेत्र जातात 8 MLA क्षेत्र जातात त्या MLA क्षेत्राक तुवें भेट हर एका दिसा वचचें पडटा की या केदाळा वचचें पडटा ना आमचे ती म्हळ्यार ब्लॉक लेवलाचे प्रेसिडेंट आमी तांकां डायरेक्शन कम्युनिकेट करतना ती तांचे ब्लॉक लेवलार कम्युनिकेट करतात आनी हांव मेन तांकां म्हळ्यार आमी तांकां सांगी जाय फोन करून सांगी जाय मोटिवेट करी जाय कित्याक म्हळ्यार सगळे एकसल्याक आसा एटिट्यूड कशें आसा जाय आता ते मोटिवेट करून एटिट्यूड कशें आसा जाय ते मुख्य जावन आसा आमी कोणी पॉलिटिक्साक येता जाल्यार कशें म्हणून केदाळे हांव सांगचें आमच्या लेडिसांनी तुमकां खंय पॉलिटिकली तुमकां एक पंचायत लेवलार जावन दी तुमकां एक स्थान मेळटा ना तुमी ते ताचे गणती दवरचे हांव एक मेंबर जाली हांव एक म्हळ्यार आमचे मस्त जाण आमी लेडिसांक पळयलां एक पटी तांकां पावर मेळ्ळें कुडलें सगळीं म्हणटात आखा दोळे दिसानंत हे म्हाका वळख मेळना लोकांची तले उलोवणे आमकां आयकूंक मेळून असो तुका एक कले एक पोजिशन मेळ्ळ्या कुडलें तुवें लोकां वट्टो बोर्सा जाय तांचे वट्टो उलय जाय तूं तुजें एकच पटी एटिट्यूड चेंज कर न्हू हांव आज कालिंगी पोस्ट म्हणून तूं सांगून भोंवशी जाल्यार लोक तुजे वट्टूक रावना लोक तुका म्हळ्यार आसा नेक्स्ट गुंत नागा एक कल्पाव तीर्थ वखत वचपाव म्हणटा तले एटिट्यूड आमी केदाळे पॉलिटिकली राजकीयांत आमच्या स्त्रियांक हांव स्पेशली एक हांव सगळ्या आमच्या स्त्रियांक सांगता तुमकां पॉलिटिकली वयर येवंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्या वट्टूक वंदून वचा जे तुमी लोकां वट्टूक मेतेर जाय जे लोकां वट्टूक तुमी सिंपल हाचेर वचाचे काल्याक म्हळ्यार तुमी तुजे घमंड दाखोवन तुवें राजकीयांत तूं आयल्यार खंडीत जावन राजकीयांत मुखार येवंकूच चान्स ना राजकीयांत घमंडाक अवकाश ना कशें म्हळ्यार आनी की तुज्या प्रेसिडेंटशिपाचे एक्सपिरियन्स काय जाल्यार सांग राजकीयांत तो मस्त जाणांक एक हें आसा स्त्रियांनी राजकीय स्त्रियांक सांगिल्लें न्हय म्हणून भोवशा थोडे पटी आमकां वय म्हूण दिसता हांवें सांगून जो म्हळ्यार मस्त कडेन इन्सिडेंट आयली पर आमकां पळयतना थोडे पटी आमकां बेजार जाता म्हळ्यार स्त्रियेक ती एक खंयच्याय म्हळ्यार खंयच्याय रितीन एक पोस्ट कान येवंक जाता म्हणलें एक भावान आमच्या मिसयूज करनी पोस्ट कान येवंक जाता म्हणलें एक प्रेडिक्ट म्हळ्यार दाखयतात फिल्मांनी म्हळ्यार दादल्या मनशांनी केदाले म्हणटा निकलेक इजी पोस्ट देतोन रे म्हणटात तले भावान येवन वचो हांवें म्हणचें कित्याक म्हळ्यार आमी राजकीयांत आमी स्त्रियांनी आमी मनसुगेन आमी समजुनेन आमी आमचें वर्तन आमी दाखय जाय
आमी तुका तरले पोस्ट तुका ते टेम्पररी पोस्ट तुका तांतू ते परमनंट जावन रावना आमकां थोडे फावटी बेजार जाता आमकां म्हणटात म्हळ्यार लिडर्स गॉडफादर तांच्या फाटल्यान वयचे सगळो दीस तांच्या फाटल्यान टायम स्पेंड केल्यार ते काल जाता की म्हळ्यार उरल्यांक कालिंक म्हळ्यार मुखार येवंक थोडे फावटी ती नरगतात म्हळ्यार आमी इतले कश्ट काडल्यार आमकां पोस्ट दिनात आमी काल्याक काम करीत जाय म्हळ्यार मस्त जाणांक 90% आमची लेडीज आनी केदाळे म्हणजे आमी इतले कश्ट करून काम करचे आमकां ते रेकग्नायज करिनात ही लिडर्स त्या फाटल्यान वयतल्यांक पोस्ट मेळटात म्हणल्यार ती एक भावन आसा ते इल्ले पॉलिटिकली चेंज जायचे आनी आमच्या लिडर्सांनी ते समजय जाय तांणी समजय जाय कोण बरें काम करतात तांकां एक तांणी पळोवन तांकां एक सूक्त स्थानमान दिवचे विशीं आमच्या लिडर्सांनी हर एका पार्टीन आसा हें हर एका पार्टीन आसा खंयच्याय एका पार्टीन हर एका पार्टींत ही एक बारीक बेजारायची राजकीयान जावची स्त्रियांच्या वयर जावची ही एक संगत नाही त्याच्यावर नाही फाटल्यान बोवल्यार कांय जायना म्हणून दाखोवचें जाल्यार या लिडरांनी करीचें म्हणजे कितें वय हांवें म्हणचें कालें म्हळ्यार तुका एक फॉलोवर्स आसा ओके बट तूं ताकाच वयर हाडशी तूं ताकाच सपोर्ट केल्यार ते जाल्यार उरल्या लेडिसांक कितलीं ती एक्टीव आसून कितलें काम करून दीत तें केल्ले कुडले एकच फावटी तांकां मात अवकाश मेळटा आतां हांवें सांगितलें म्हणना एका राजकीयांत आतां कोण पुरो लेडीसां वयल्या पोस्टार आसात तले पुर म्हळ्यार लिडर्साचे फॉलोवर्स जावन तांकां थोडे पोस्ट मेळ्ळ्या शिवाय तांच्या हार्ड वर्काक पोस्ट मेळना म्हणून हांव सांगूंक अपेक्षिना पूण काल कोणाची लिडराची दू हाडल्यांक आनी पयले चान्स तांकां चड चान्स चड चान्स आसा थोडे मुस्त आमी पळयले खंय नॉर्थांत आनी मुस्त कडेन पळयले सगळ्यांनी नॉर्थ म्हणून न्ही सावथांत ती फॅमिली बॅकग्रावंड पॉलिटिकली आसल्यार तुका चड चान्स ना जाल्यार तुका स्ट्रगल करून वयर येवंक बारीक कश्ट म्हजे तल्यांक मस्त कश्ट कित्याक म्हळ्यार बट म्हाका कांय ना हांव खंयच्याय लिडर्साच्या फाटल्यान वचून या हांव तांचे कडेन म्हाका स्थान दिया म्हणून केदाळ येदो म्हणसर म्हजे म्हाका इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांवें वचून केल्लें न्ही म्हाका तांणी रेकग्नायज केल्लें बट तुका दुसऱ्या कोणाच्या फाटल्यान जस्ट एकल्या फाटल्यान गेला तो एकलोच पुरो सपोर्ट आमी ब्रेक आनी कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मदीं आसा शालेट पिंटो आतां जिल्हाध्यक्ष ती महिला काँग्रेसाची आनीक ती आनीकी एका सेक्शन आमच्या सांगता आसा राव आमच्या सांगता पळय बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र एक ब्रेक करून घेता स्वागत मगोच्यान कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मदीं आतां शालेट पिंटो तिचे कडेन उलोवच्या पयलीं तुमकां एक अनावंस करूंक हांव आलोचना करता हर एका ब्रेस्तार आमी एका नव्या कोंकणी नेकेत्राक हाडून येता आनी हाचे मारू प्रसार हर एका आयतारा 11 ते 12 मुजर आसता आनी हाचे युट्यूबांत आमी अपलोड करता आनी तुमकां युट्यूबांत तें पळोवंक मेळटा केदाळे तुमी कोणी तरी तुमच्या मदें साधन केल्लें शालेटात आसली या आनी कोणी आसात जाल्यार तांणी म्हाका कॉन्टेक्ट करचें ह्या हांगा आमी कोंकणी मनशांक 42 डायलेक्टाचे कोंकणी मनीस आसात तुमकां कळीत आसूंक पुरो सगळ्यांक प्रमोट करूंक आमी हांगा V4 चॅनलांत हे कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रां कार्यक्रम करचे तुमचे मदें कोणी आसल्यार तुमकां तांची माहिती आल्यार कृशीक जावंक पुरो राजकीय जावंक पुरो या खंयच्याय व्हडल्या पोस्टर जावंक पुरो या स्पोर्ट्सान जावंक पुरो या इतर कितेंय संस्कृती कल्चर लिटरेचर या कितेंय अवॉर्ड मेळचे हाचे कोणी आसात जाल्यार या कोणी गरजेवंत आसा जाल्यार तांणी आमकां सांगल्यार आमी तुमकां हांगासर आपण हाडटा हांगासर बसवता तुमच्या त्या संस्थ्याक तुमच्या त्या एचिवमेंटाक आमी तुमकां सहकार दिवच्या खातीर हें हांगा आसा तुमी आमकां संपर्क करा हांव रैमंड डिकोन ताकोडे तुमकां केदाळे मेळटा म्हजे नंबर स्क्रिनाचेर स्क्रॉल जाता तुमी बरोवन दवरचे आनी म्हाका संपर्क करचो आमी तुमकां केदाळे आपण ऑलरेडी आसा आतां आमी शालेट पिंटो कडेन उलया शालेट आतां तूं सांग म्हाका एका बायल मनशान एक बायल मनशान ह्या पॉलिटिक्सा रिगजी जाल्यार इज इट ए ब्रेडेड मॅटर जेवणाक कोकाले घेवन न्ही आतां हांव कालें म्हणून आसा म्हळ्यार आतां आमचे नॅक्स्ट पंचायत इलेक्शन येवन आसात आमकां 50% इक्वल आमकां
रिजर्वेशन पंचायत लेवलार स्टार्ट जाता महिलांक महिलांक तालूक पंचायत जिल्हा पंचायत सिटी कॉर्पोरेशन लेवल आमचो आमकां 50% 51 जाल्यार दिल्ले दाखले आसात तशें जाल्यार आतां नेक्स्ट 2 म्हयन्यांनी पंचायत इलेक्शन आसा हर एक आमच्या बाल मनशांक कोणाक इंट्रस्ट आसा राजकीयांत येवंक आनी कोण त्या तुमच्या लोकल एरियान तुमी एक कामां करनगी लोकां वट्टको तुमी बरसून आसल्यार खंडीत जावन तुमकां इंट्रस्ट आसल्यार तुमी तुमचे माया मोगाच्यो करण्यो करनासत बरी तुमच्या आतां तुमी एका क्लबान आसूं पुरो या तुमी एका महिला क्लबान आसूं पुरो सेवा संस्थेन आसूं पुरो दुसरे दुसरे फिल्ड आसात देवळाकडे संस्था आसतात इगर्जीकडे संस्था मस्त कडेन आसात NGO जावन काम करनासात दुसऱ्या दुसऱ्या हातूं काम केल्ली आमची लेडीज आसात हुशार आसात तुमकां मोन आसल्यार लेडीजांक खंडीत जावन तुमी मुखार या तुमकां खंयच्या पार्टीन ते रावंक तुमकां आसत आसल्यार तुमी तेंच्या लोकल लिडर्सांक वचून तुमी मेळ्ळा आनी तुमी तुमकां इंट्रस्ट आहा म्हूण सांगल्यार खंडीत जावन तुमकां अवकाश मेळटा मेळोवंक साध्य आसा आनी हांवें म्हणजे जाता तितले आमच्या बाल मनशांनी ह्या राजकीय क्षेत्राक येयचे कित्याक म्हळ्यार एक आमची एक आशा काल म्हळ्यार स्त्रियो आमची बाल मनशां बऱ्या रितीन समाज चलोवंक घर कशें चलोवंक शकतात गी तशेंच बरे रितीन राजकीयांत तांकां कामां करूंक अवकाश जातात पंचायत लेवल जावं दी या ताच्या उरल्या संघ संस्थांनी तांकां काम करूंक इजी जाता नॉन करप्ट लेडीजांक करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार आज कशें एक कुटुंब बऱ्या रितीन सांबाळूंक शकता गी सेम टायप आमकां उरल्या आमच्या क्षेत्रांत तूं प्रेडिक्शन काडून हांगा येता वय तशें जाल्यार न्हू तुका राजकीयांत कित्याक म्हळ्यार आजकाल म्हणटात इट्स लायक अ करप्टेड बॉडी म्हणटात ते करप्शन आनी वचत जाल्यार चड आनी चड संख्येनी स्त्री आनी राजकीयाक आनीक तूं घर कशें चलयता तशें हांगाय चलयत म्हणून मात्र काल जाता की म्हळ्यार तुमकां घरचो सपोर्ट जाय जाय आनी तुज्या पांयार तुवें रावची सकत तुका आसा जाय तूं दुसऱ्यांच्या वयर वंदून रावल्यार इल्लें म्हणी तुका आदाय जाय जाय तुजें म्हणलें एक इनकम या तुज्या घरच्या जावन तुका सपोर्ट आसल्यार आसा जाय नातल्यार तुका राजकीयांत मुखार येवंक इल्लेशे कश्ट मस्त कर्ज आसा कोणीय आमकां फीड करिनात आमी आमचेच कर्ज कर जाय पडटा आतां हांव चिंता इतल्या वर्सांनी हांवें करसिल्ल्या राजकीयांत कित्याक म्हळ्यार तुका एक अधिकार आसल्यार मात तुका ते कशें म्हणी राजकीय करीत पूण तुका अधिकार ना जाल्यार तुका राजकीयांत मुखार पयशे ना जाल्यार बारीक कश्ट देखून हर एक आमचे कडेन आमी वंदून आमी राजकीयांत मुखार येवंक आमकां छान युवा पिळगेक आतां तुवें जनरल सांगलें युवा पिळगेक आतां स्कुलांतून भायर येतात या तक्षण आसतात वकालत शिकतात या खंयच्या म्हणी फिल्डांत तांणी येवन हांगा सेटल जावचें पयलें बरें गी या कादर जावचें पयलें बरें गी या पॉलिटिक्स हारीचें पयलें बरें गी लायफ सेटलमेंट पळोवचें बरें गी ना एखाद्या वेळा तुका अवकाश आसल्यार तुवें फाटी मुखार करूंकच नजो तूं यूथ गी तुका काजर जावंक गी तुका जॉब मेळोवंक गी सेटल जावं तुका एक राजकीय अवकाश तुका सडन आयल्यार तुवें इनकार करूं नजो तुका आयिल्लें बरें वय इमिडिएट तुवें अवकाश तुवें गरजे जाय म्हणून म्हजी एक सलाह कित्याक म्हळ्यार एक पाटी तुका अवकाश तुवें सोडलोय तुका नेक्स्ट तो अवकाश मेळटा म्हणून राजकीयान सांगूंक जायना तितलें कॉम्पिटिशन ह्या राजकीयांत आसा आनी आतां तूं येतना तुका तुका बरें वातावरण आसलें आनी पुरो आसलें आतां हे जिल्हा काँग्रेस मॅनेज करतना बायल मनशां सांगता धरचें बारीक कश्टाचें म्हणून आयकलां हांवें बारीक कश्ट हांवें आयक कित्याक म्हळ्यार राजकीयांत ह्या महिलांक आनी येवन काम करचें बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार एकाच मायंडाची आसनात कित्याक म्हळ्यार थोडी इल्लें चड शिकिल्ल्यान थोडी कांय शिकनातल्यान थोडी अर्द शिकिल्ल्या ते एक एकल्यांची एक मनस्थिती अर्थ करणं मात्र हांव हँडल करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते एक लिडरशीप काणयेन म्हाका संवय आसा हांवें मस्त संघ संस्थांनी काम केलां हांव इन्नर विलाचे प्रेसिडेंट जाल्या हांव MCC बँकाचे डायरेक्टर जाला मागीर हांव दुसऱ्या फिल्डान हांवें काम केलां रोटरीचे पार्ट जावन हांवें काम केलां तशें जाल्यार म्हाका हे व्हडले कश्ट म्हूण दिसना कित्याक म्हळ्यार हांव
म्हाका उठ्ठो तो बरसून आसल्यान म्हजें फ्रेंडली नेचर हांव कालें आसल्यार ते हांव विसरून सोडटा कोणें कालें म्हळ्यार भुरग्यांची नांवां घाले न्हवऱ्याची नांवां सांग नाल्यार घरा वचोंक आता चोर करता म्हजें नांव एक कडी सांगू येना म्हाका दोगां भुरगीं आसात जुही आनी जवार जुही चेडू व्हडले आनी जवार चेडो कालें करतात ते इंजिनियरींग करून आसा जुही इंजिनियरींग करता खंय निट्टे इन्स्टिट्यूशन जालें मात्र ताचे पोर आनी म्हजो चेरको तो 7th स्टँडर्डान आसा मस्त मध्ये इलेक्शन आयलें इलेक्शन वय ते राजकीय नाशिल्ल्या वय राजकीय नाशिल्ल्या वरवीं तशें आयलें आनी तुजो न्हवरो भारी मोगाचो कवी वय जस्सी म्हळ्यार मोगान तो उलोलो एकलो कवी तो जस्सी पिंटो किन्निगोळी वय शांतीप्रिया शांतीप्रिया ताणें गांव चेडवा गांव आनी पुरा सांगाक प्रशस्ती मेळ्ळी कशें आसा सहकार ताच्या हांवें ताच्या इनकमान कितले खाताय न्ही हांवें सांगलें न्ही घरचो तुका सहकार तुका फॅमिलीचे कुटुंबाचो तुका सहकार ना जाल्यार तुका राजकीयान बारीक आसत आनी तूं म्हाका मस्तू सपोर्ट म्हज्या अतिथान म्हाका रेखाके अरे तुका सीट मेळटना ताका थंय नेग्ले ताका दिनासतना तुका दिवची वय दिल्ली ताणें मस्तू सॅक्रिफायस केला आनी रेखाकी म्हाका तो सपोर्ट कालें जाल्यार म्हाका आतां कालें तयार करचें जाल्यार म्हाका म्हणे ड्रायव्हींग येता तूं बरोवन दिवचें कालें स्पीचाचे पॉयंट्स कालें आसल्यार तो रेडी करून दिता आनी रेखाकी आनी म्हाका घराय तो मॅनेज करता भुरग्यां हाडटकू कालांक म्हळ्यार थोडे फावटी लेट जाताना थोडे फावटी घरा खाली रांदूंक ना जाल्यार हॉटेलांतले हाडून ती कशें म्हणे मॅनेज करतात तशें जाल्यार म्हाका पूर्ण रितीन म्हाका सहकार आसा असोच सहकार आमच्या उरल्या लेडीसांक मेळ्ळ्यार तांच्या घरांतून घडणीच जावन तांकां राजकीयांत मुखार येवंक तांकां साथ दी जाता मात मस्तू घरांनी ओलो सहकार मेळना हांवें एक आमच्या एपटी म्हणे म्हळ्यार आतां बायल म्हण तुवें एक पोटी वडोल सांगलें बायल मनशांक च्या वयर मस्तपटी कोणाच्या फाटल्यान भोंवल्या जाल्यार सिटी मेळच्यो आसता म्हणून तुमच्या घरा कोणी एक पटी पटी दुबाव येवना की तूं बारी सोबीत आसाय बारी एक्टीव आसाय ना हांव कालें म्हळ्यार लेट थोडे फावटी मिटिंगान जातात उरल्या लिडरांनी पांयचे पडटा आनी म्हळ्यार हाव दा सिच्युएशन म्हाका हांव कोणा वयरी डिपेंड जावन ना हांव म्हाका स्वंत हांव म्हजें ड्रायव करना येता म्हाका कोणा वयर डिपेंड जावना आनी म्हाका कितें जालें गरज जाल्यार म्हजो पती म्हाका म्हजे वांगडा रावता तसो म्हजे सपोर्टाक आसा तशें म्हाका अले पुरा सांगते न्ही म्हाका कांय म्हाका ते मोस्ट इम्पॉर्टंट न्ही तुजी फॅमिली इम्पॉर्टंट म्हाका फॅमिलीक हांवें चड इम्पॉर्टन्स म्हाका तशें कांय प्रॉब्लेम जावना म्हाका येदो म्हणसर म्हज्या राजकीयान म्हाका तसले काले म्हाका कोणी सांगचे ते फोटी म्हणल्यार इतलें तूं सेफ आसा आतां पळय बायल मनशांक सिटी दिवच्यो कले एका दादले मनशांनी कांय तरी यूज करून या तशा मनशाक फोटी म्हणजे इतले तूं सेफ म्हळ्यार ते सारकें न्ही ते आनी थोडे फावटी सांगूंक जायना थोडे फावटी पांय ओडूंक या मोसरान तोले वस्तू संगती आसतात आमी हांव ते न्ही म्हणना बट आमच्या तुज्या लायफान तोलें जावन यू मे से दॅट इट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट केदाळे आनी म्हजे वांगडा आसली हांगा आमच्या जिल्ल्यांत आसली पुरा आमची बायल मनशां बरीं आसात आमी म्हळ्यार बऱ्या रितीन ती राजकीयान काम करनासात काम केल्ल्यान तांकां आज बरे बरे स्थानार्थी येवंकी शकल्यात आनी मुखारी रिका आमच्या अंतू बायल मनशांक हांव इतलेंच सांगचें की तुमी राजकीयान मेतेर जाया तुमचे मेतेरपण गरज आसा तुमकां क्वॉलिफिकेशनां पयलींच्या बरें न्ही आतां रिका आमच्या चेडवां शिकल्यांत आनी आमच्या आतां पार्लिमेंटांत आतां आमकां नॅक्स्ट रिजर्वेशन आयल्यार आमकां बरो अवकाश मेळटा बट तेदो म्हणसर आमकां आतां कितले लावेल्यार आमच्या आतां रिजर्वेशन 50% ते आमी उपयोग करी जाय बऱ्या रितीन आमी उपयोग करी जाय चड आनी चड स्त्रियांनी राजकीय येजे राजकीय बरें जायचे जाल्यार आमी स्त्रियांनी बऱ्या स्त्रियांनी येजे कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा कार्यक्रमाक 1 घंटो भर हांगा महिला राजकीय विशयांत एक सुबीत पिक्चर दिल्ल्या तुका देव बरें करूं तुज्या कुटुंबा जिविताक शुभाशय पाठयता सर्व आमी पतींचे देव सांत सांतिनी सुमेश तुका सहकार दी तुज्या कुटुंबाक नंदन जावं दी आनी तुज्या सर्व कामांनी मुखार एक बरें MLA जावचें मुडबिद्री क्षेत्रांत केदाळे तुका चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार किन्निगोळी मुडबिद्री क्षेत्रांत केदाळे चान्स आसा तुका तोले स्थान मेळोवन दी आनीक ताचे उपरांत मिनिस्टर जाल्यार नमस्ते मिनिस्टर म्हणून की आमकां एक अवकाश मेळोवन दी म्हणून सांगून तुका पुरा ह्या कारबारांक दोन तळये भेटून
देव बरें म्हणटा थँक्यू फॉर कमिंग देव बरें कर देव बरें कर कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमाक हांगासर आसा हांव आमच्या मजा आसली शालेट पिंटो आनीक ती राजकीयांत एक कोंकणी मनीस एक जिल्ला मट्टा म्हणसर एक MLA म्हणसर कशें रावयेत कशें सक्सेस जावयेत कशें मॅनेज करीत म्हूण सांगतली तुमी आमच्या सांगात रावल्यात 1 घंटोभर हे समेस्त विशयांक आमकां सपोर्ट जावन आमकां आयकूंक तुमी आमच्या सांगात रावल्यात हर एका ब्रेस्तार तुमी राखतात परवाय ब्रेस्तारा परत येया ते दळ म्हणसर तुमकां समेस्ताक देव बरें करूं हांव रेमंड कडो ताकोडे परत मेळ्ळें